नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळय त्याच्यो हेडलायन्स. उच्च न्यायालयान थारायलो दोशी ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात दितलो आव्हान. तेजपालान केले जाहीर. मिरामार कामत किनारा लागसार घडली दुर्दैवी घडणूक. पोरणे झाड सेक्युरिटी कॅबिनाचेर कोसळून कॅबिनात आशिल्ले सेक्युरिटी गार्डाक आयले मरण. एसटीच्या राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर जारी जावपाची शक्यताय. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत घटनात्मक राजकीय आरक्षणाचो एसटी समाजाक जातलो फायदो, सांगता मंत्री दोतोर तवडकार. वास्कोच्या मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणात आरोपींक बेगीनूच मुक्त करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश. जल्मठेपेची ख्यास्त भोगताले आरोपी. मांद्रेचे आमदार आयज मेरेन आसात. मगो पक्षा बरोबर भविष्यात ते कोणा बरोबर आसतले हे आपूण सांगपाक शकना, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. कालवात कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आशिल्ल्यान एनआयओच्या अहवालाचेर सरकारान बेगोबेग घेवची स्पष्ट भूमिका. आमदार क्रूज सिल्वान सरकाराकडेन केल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांकां 2 फावटी मेळ्ळे, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या दोनूय बसकेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार येवजणे खाला गोंय सरकाराकडल्यान अजून खंयच्याच प्रकल्पाचो प्रस्ताव सादर करूंक ना, अशें केंद्रीय मंत्र्यान म्हायती दिली. हे येवजणे अंतर्गत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्र सरकाराकडल्यान निधी मेळटा, मात ह्या निधी खातीर संबंधितान वेळार प्रस्ताव धाडपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता. जाय जाल्यार डायरेक्टराक विचार वो मॅजीक तुका तांकां प्रोजेक्ट रेडी कसो करपाचो हेजो फॉर्मेट जो आहा पळय ट्रेनिंगूय हांवेंच घेवची पडोंक जायना, ती तुका कळोंक जाय. तेजो एक फॉर्मेटूच रेडी करून दी, म्हणजे तेंच्यांनी डायरेक्टली बरोवनी बाबा अमको एरिया अमके विलेज पंचायतीन एस्टिमेटेड कॉस्ट वो अमके लेबर लागतले आनी तो फॉर्मेट घे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काडून धाडून दी दिल्ली. तुका जाय जाल्यार 15 दिसांनी सँक्शन करून हाडून दिवपाचें काम म्हाजें. फक्त तूं म्हाका कितले दिल्ली धाडला तेंच सांग, जाल्यार हांव हाडून दिवपाक शकतलो. जर तूं धाडूनच दिना जाल्यार हांव हाडटलो खंयच्यान. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मनरेगाच्या अंतर्गत ताजो मंत्री आसा आमचो शिवराज सिंग चव्हाण. ओके, हांव 2 फावटी मंत्र्याक मेळ्ळो. मंत्र्याचें म्हणणें आहा की गोंयांत नरेगाच्या अंतर्गत तुमचे प्रोजेक्ट प्रपोजलूच येयना. मोर्जे वाठारांत हेडगे गोरवांचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो, अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. दर एका फॅमिलीत त्याग, कष्ट करपी आणि केन्नाच हार न मानपी मनीस आसता. मात सांगेमाल्यातल्या मायणा गांवांतल्या राजेश च्यारीची काणी हाची जिवी देख आसा. मेस्तपणाचें काम करतनाच राजेशान आपल्या फॅमिली सयत पिळग्यान पिळगे चलत आयिल्ली गणेश मुर्ती तयार करपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या. पळयात गणेश मुर्तीकार राजेश च्यारी हाचो खासा रिपोर्ट.
सांगेमालातल्या मायणा गावात रावपी राजेश च्यारी हे वेवसायान मेस्त आणि मनान कलाकार. मेस्तपण करतना च्यारी हांणी आपल्या फॅमिलीची गणेश मूर्ती तयार करपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या. दर वर्सा आपलो भाव, घरकान्न आणि भुरग्यां सयत राजेश सुमार 120 गणेश मूर्ती तयार करतात. गणेश मूर्ती सयत सरस्वती तशेंच लक्ष्मीच्यो मूर्ती तयार केल्ल्यो दिश्टी पडटा. मर्यादीत साधन संपत्ती, ल्हान घर आनी जायत्यो आडमेळी आसून लेगीत राजेश हांणी गणेश मूर्ती करपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या. पळयात राजेश च्यारी हांचो मेस्तपण ते गणेश मूर्ती तयार करपाचो प्रेरणादायक प्रवास. गणपती करतात केन्नाच्यान कितलीं वर्सां जालीं करतात? हें आतां करपाक लागले ना, हांव करपाक लागले आतां 25 इयर्स जाले. तेजे पयलीं बापूय करतालो, तेजे पयलीं आमी आज करतालो आनी आतां कंटिन्यू चालू आहा आमचें. 120 सुमार करतात आमी. हेच फक्त हीच एरिया, ओके. फक्त हेची पिल्ला, मायणा, कावरे अशें दोन आहा ते एरिया. आनी हे गणपती सोडून तुमगे आनी कितें धंदो आसा? आमगे कार्पेंट्री आसा, आमी कार्पेंट्री वर्क आहा, तेंय बी करता काम. आमचे घरान लोक आमी 8 जाण आसात. एकटो भायर आसा आनी आमी हांगा. आतां सगळें तुमगे फॅमिली करता? हय, सगळे सगळें करपा जाणा हय, गणपती सगळें. आनी पेंट बी गणपती? सगळे ऑलरेडी सगळे पेंट बीट सगळें आमीच करता. आमी मे चालू करता म्हणून मे म्हयने कितें चालू करता, म्हाका टायम मेळना, भुरग्यां पावपा पडटा न्ही, म्हणून तो हांव मे म्हयन्यात चालू करता. चालू म्हणल्यार मूर्ती करपा लागता? मूर्ती करपाक चालू करता. आतां 80 सुमार जाल्या म्हाज्यो आनी 30 उरल्या, त्यो आतां कवर करतलो रोखडो. आतां हे सगळें चिकन मातयेचें? हय, आनी माती खंयची मेळटा तुमकां हांगा? माती डिचोलीसान हाडटा. शिवोले हांगा ना? नाही, हांगा मेळत ना. तुका ते सबसिडी दिता न्ही, एक गणपती म्हटल्यार 200 दिता. आनी जे आतां ते चिकन माती तेका हें करपाक ती मिस्त्री आहा म्हणटात आसा, ती गव्हर्मेंटा थ्रू? ती गव्हर्मेंटान दिली आमकां 2 वर्सां जालीं. आमी सकाळ पळय तेका इस्कॉलाक सोडटा, बायलेक सोडटा, तशेंच मागीर सगळ्यांक ड्रॉप करून येता. खंय पावयता तांकां? कुंकळे व्हरून पावयता. हांगच्यान कितले किलोमिटर? 70 किलोमिटर आहा. 70 किलोमिटर सद्दां वयता हाडटा? अप एंड डावन सद्दी करता. तशेंच मागीर हांगेन काम करता, परत रिटर्न वयता, तांकां घेवन येता. ही आमगे वेवसाय टिकून दवरपा खातीर हे खूब प्रयत्न करता. हांव तेंचे कडेन शिकलो, म्हाज्या बापाय कडेन शिकून मागीर हांव ही घेवन बसलो. आतां तुमगे हे खंयच्या गांवां व्हरतात? एक पिल्ला, मायणा, कावरे अशे मोरपिल्ला, हांगा पाडी आसा, अशें खूब हांगा चोल्ल्या थोडे. आतां येवन तुमगे वर्साचे तितले आसता वर्साचे ते. काय वर्सान वाडटा बी तशें कितें? वर्सान वाडटा बी. आतां फुडफुडें सांगताले बी. हे पळय, हें माती काडपा मिशीन. हे पळय सगळें स्टार्ट जाल्यार हे गव्हर्मेंटान जाले 2 वर्सां जालीं दिलां. हेजेर तुमकां फास्ट जाता? हय, हेजे फास्ट. आतां हें दिलें पयलीं हातीन काडपाक खूब त्रास जाताले. आतां हें मिशीन दिलें जाल्यार मातशें हेल्प जाला. आतां तशें आतां जेन्ना हातीन करताले तेन्ना एक गणपती करपाक कितलो टायम लागतालो? 4 वर बी लागयताली एक गणपती? आतां म्हणटा तो 1-2 वरां भितर एक गणपती जाता? गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. रिवणा ते केवणा रस्त्या कुशीक दर दिसा अनवळखी कोयर हाडून उडयतात. हो हळशिकावणो कोयर पावसाक लागून न्हयत तशेंच लोकांच्या शेतांनी व्हांवून वतलो तेन्ना पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून हो कोयर नितळ करचो. तशेंच कोयर उडयता ते सुवातेर सुचोवणी फलक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या हांगासर आनी इशू लास्ट टायम हांवें सांगलें हांगा एक गार्बेज जाम जाता. सो ही पळय सगळे गार्बेज गांवचे लोक खंयचे लोक उलोवप ना. हांवें ते पाडीक सांगलें गांवकारा लोकांक आपणें गार्बेज आपणें क्लियर करचें पूण न्हू म्हण आनी दुसऱ्या जाग्यार उडोवची. हांगा सगळी घाण करून दिला. हांव पंचायतीक लाय मागता हेजी मातशें कन्सर्न स्पेशल करून हांगा कितें तो बोर्ड मातसो गार्बेज जाम करपाक जायना म्हूण आनी कितें हेंचे आयज तेंचे दोळे दवरता कित्याक हिंगा लोक हाणान गार्बेज हांगा उडयता हें हळशीक जाता आनी हीच मागीर घाण सगळी न्हंयक वयता. न्हंयकसान लोकांच्या शेतान बितान वयतली मागीर. सो हांव तें जावचें आदीच पयलीं ही गार्बेज क्लियर करून हांगा एक बोर्ड मारपाक पंचायती लागीं मागता. आतां कितले दीस उडयलें दिसता तुमगे? हें वर्सां जालें आसतलें पूण कोणें पळयलें नासतलें. हांव पळय व्हिडियो काडपाक येयल्ले मग तेच म्हाका हें पळोवपाक लागलें. हांव नाका पंचायती खबर आसा काय ना की सेक्रेटरी वीक पाटी म्हणटाले आमी हिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें सायडी दवरपाक हांव नाका. आतां तेणें इन्स्पेक्शन हे सायडी गार्बेजी केल्लें वो तेणी दोळे धापल्यात ते तरी पूण हांव मागता पंचायती लागीं हें मातशें क्लियर करून हांगा एक बोर्ड मातसो गार्बेज दाम करपाक जायना म्हूण.
पूण खंय तरी आमी पळयलें की पंचायती गव्हर्मेंटाचो फंड येता गार्बेजी लागून जावं आनी सेंट्रलाचो सुद्दां फंड येता पूण खंय तरी पंचायत हेजेर दुर्लक्ष करताशें दिसता तुमकां. हय सारकें कित्याक आमचेच सांगपाचें म्हळ्यार आमच्याच वाड्यार केन्ना गार्बेजी गाडी येना गार्बेज व्हरपाक. आतां हुंय गार्बेज कलेक्ट कोत्ताय आनी हुंयच्या वाड्यालो वताय आनी हुंय घाता तेच पंचायती जाणा आमचो हो इश्यू एवरी टायम आमचो बी आसता गार्बेज कलेक्शनाचो. पूण आमी केन्ना गाडी आमच्या वाड्यार बी येयली केन्ना पळयली ना न्हू म्हणून आमी केन्ना पिल्लूक मारलें आयकलें ना. आतां पंचायती सांगून आमी तकले गार्बेज क्लियर करपाक. आतां ही गार्बेज कितली वर्सांची कोण जाणा अजून क्लियर जायना. हांव पंचायती म्हाका ही बेगीन क्लियर करून हिंगाची गाडी निवड करची. फातोर्डाच्या माडेल वाठारात सुरू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामाक थळाव्यांनी विरोध केला. रस्त्याचेर उबारपाक येवपी डिवायडरा खातीर येरादारीची कोयणी आनी अपघातांचो धोको वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर वर्सा जावपी माडेलचे जात्रे वेळार वाठारात मोठ्या प्रमाणात भाविक येवन गर्दी जाता. देखून प्रशासनान ह्या प्रकल्पाच्या आराखड्याचो फेरविचार करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे मरे आमगेले हो गांवचो रोड हो 100 मीटर रोड आहा हिंगा. हे आमगे फातोर्डा माडेलाक. आतां हो गांवचो रोड तुमकां चोय खंयच्या गांवां वसा असो डिवायडर घायलो ना रोड टाच कित्याक गांवचो रोड आहा तो 100 मीटर. हो कित्याक 18 मीटर न्हू ही हायवे न्हू हे डिवायडर घालपाक. आनी हिंगा आतां 100 मिटरांचेर आमकां तर गांवां लोकांक हिंग तर एक गांवचो लोक आमगे कार घेवन येता म्हणटा एकलो भाव आनी आमी वयताय भितर जाल्यार हिंग डबल क्रॉसींग जावपा ना. हिंग जे आमगे गांवांक कोण पडे दुसरे लोक येताय तेंक त्रास न्हू हे त्रास आमकां गांवच्यांक. आनी हे फाल्यां हे कोण पडे कॉन्ट्रॅक्टर आहा हे पयशे खातले वयतले आनी आमी त्रास करून घातले हे गांवांक. आतां इम्पॉर्टंट कितें हिंगा आमगे गांवची कितली देवागे आमगे पुरसां वयता हे रोडान हो धाकलो रोड हो आमकां एसो पावना हेच्या टायमाचेर. आनी आतां आमगे हिंदू भाव गणेश आहाय केन्नाय बीन अशें आमगे गणसां घेवन वयता आमगे हिंदू भाव जाल्यार हो रोड तर हितू ल्हान जालो जाल्यार आमकां त्रास मरे गांवच्या सगल्यांक. हें तर आम गांवां नाका हे धाकले रोडाचेर जाल्यार तुमी कित्याक कोताय हें कोणा लागून. आनी हिंगसोन चड पयस न्हू हिंगसोन हितूंक कोताय ते हे येदेशे कुडक्याक 2 मीटर हो कित्याक कोताय तुमी आमकां त्रास करूं हिंगा गांवच्या लोकांक. हें जावपा जायना हें बंद जावपा जाय. तुमी हेचो हे हिंग हेचो ब्युटी म्हूण केला हेचो हिंगा हिंग फाल्यां सगळे मायग्रंट्स येवन हिंग सोर पितले हो जाण हिंगा वतले पिवन. हे आमकां गांवच्या लोकांक त्रास करपाक आयलां ही ब्युटेशन म्हणटा तें. ओके हे सगळे आमकां त्रास ह्या गांवच्या लोकांक मागीर हिंग कोण झगडटले मोतले हिंग सगळे हें जावपा आहा आतां. ओके आनी हिंग कोण हिंग आमगे गोंयकार बसपा न्हू हे सगळे मायग्रंट्स येवन बसतले हिंगा. ओके सो हे आतां हो रोड इम्पॉर्टंट म्हणून आतां हो ब्लॉक करून उडयता आमकां रोड हा 100 मीटर हें जावपा जायना हिंगा हें बंद जावपा जाय. केपें कुसमण वाठारात रस्त्या कुशीक आशिल्ली धोकादायक झाडां कातरची अशी मागणी थळावे करीत आसा. मात संबंदीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून 22तली 9 झाडां कोसळून रस्त्यार पडिल्ली. हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात आनीकूय झाडां पडपाची शक्यताय आसा. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. हें फर्स्ट लेटर हांवें 2023 डेप्युटी कलेक्टराक कॅपी केलें आनी लोकांल्यो सायन्यूय घेयल्यो सगळे लोकांनी ह्यो सायन्यो मारून तें दिलें. उपरांत तें कांय करूंक ना मुखार कांय व्हरूंक ना. उपरांत आनी एक कलेक्टर येयली एडना क्लेटस म्हूण ती कलेक्टर येतरी ते हांवें सांगलें बाय एक वर्स जालें हें अशें जालां आनी कोणें तें कांय केलें ना म्हूण. तें ताबडतोब म्हणपाक आपलें एप्लिकेशन दी तेंच आनी पयलीं आपण दिल्ली म्हूण ताजें बरय तें हांवें बरयलें. परत त्यो सायन्यो बी मारून तें दिलें. तें विदीन 15 डेजां भितर तेजें एक्शन घेयलें. तें रेंज फॉरेस्टरान तांकां सांगलें आनी मागीर रेंज फॉरेस्टरान वचत जाल्यार ना तेंक पावलेलें ना म्हूण तेणें एक वर्स काडलें. मिनिस्टर आनी बाब सांग्या वयलो सुभाष फळदेसाय MLA तो म्हाका म्हगेल्या शॉपार मेळ्ळो. बाबा अशें जालें मरे हें ना तें ना म्हणटा म्हूण 11 वरांचेर ताका सांगलें. 2 वरांचेर फॉरेस्टालो म्हाका फोन की आमी इन्स्पेक्शनां येताय म्हूण. इन्स्पेक्शनां येयलीं आनी तांकां ही सगळीं झाड दाखयलीं. हें कोन्नाय हांवें CMाक लेटर केलें. विदीन 15 डेज त्या लेटराचो म्हाका जबाब येयलो
की आपण 2,08,000 सँक्शन केले म्हणून परत कलेक्टरा बरी गेलो वय म्हणपा लागलो ते सँक्शन जाले मागीर PWD थिंग गेलो तो सांगपा लागलो सँक्शन जाले पूण अजून येयलो ना आनी कित कित तेगे काणयो पूण हेचेर ह्यो काणी करून रावची न्हू आनी सरकार करतो म्हूण रावची न्हू. लास्ट वीक एक झाड पडले लायटी खांब्यार पडले आणि ट्रॅफिक 1.5 वर सुमार ट्रॅफिक जाम जाली. ओके हांव येवन हांगा जेई बीन फोन मारलो तांणे सगळें धाडले फायर ब्रिगेड आयली सगळें क्लियर केलें. हे आतांचेच न्हू हाच्या पयलीं सुद्दां पळय लायटीचो खांबा झाड पडून रातची 11 सुमार हांव म्हाजेर पडपाचो इतली 2 सेंटीमीटर हेक उरलो 2 फुटां उरलो सगळी वायऱ्यो बिरो सारकी म्हाजी सारकी आंगार आयली अशी आनी हांव मदीं उरलो आनी हें झाड पडटा हांगा पळय ही सगळीं झाडां आनी सामकी वीक पडपाची आहा आनी हेका आमी लेटर दिल्लें सरकारान 2023 आनी तेजे उपरांत ते मेमोरंडम आयली लेटर दिली तेंणी PWD रिफर केले इवन ते मॅटर CMाक सुद्दां पावले CMान हाजेर पयशे सँक्शन केले तरी पूण आमची ऑथॉरिटी पळय आसा जो डेप्युटी कलेक्टर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अजून ही झाडां मारना ही व्हेरी डेंजरस सारकी. जे पडे आमगे गांवां पड जाता ते करपाना ही झाडां ही झाडां ती आपण उमटोन पोटाय आनी तेज कोण सोद करना कोण ना हिंगा सोद करपाचो तेका लागून आमी अशें मागताय सरकारा कडेन मातशें ही झाडां मातशें तें एक्शन घेवन ही उडोवचें सगळे सायल आनी हेचो हें आनी 6 वर्सां जालीं आमगे पुलीस स्टेशन जाता हांव नोणा तें कित्याक जाता डॉक्टर CMान मातशें तें आतां दवरचें आनी आमगे तें करचें आनी मेन मुद्दो म्हणटा आमगे हिचो ही ड्रेनेज आनी ही झाडां मेन मुद्दो हें कित्याक एक फळ जाल्यार एक मोटोर थिंग येवपा जावपाना ब्लॉक जातले रेल्वे गेटी भाशेन तेका लागून रेल्वे गेटी भाशेन जाशी न्हू तेका लागून तेंचे बी ताबडतोब माची. आंबेखंड पर्वरे वाठारात 2 दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ धपक्या उपरांत व्हाळात पडून बेपत्ता जाल्लो आकाश विश्वकर्मा हे तरणाट्याची कूड सापडली. या घडणुके खातीर वाठारात दुःख उक्तायलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 दुचाकीमदीं समोरासमोर टक्कर जाले उपरांत आकाश विश्वकर्माचो दुचाकीवेलो ताबो सुटलो आनी तो रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या व्हाळात पडलो. अपघाता उपरांत थळाव्यांनी पुलीस आनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम करून कितलेशेच वरांच्या सोदा उपरांत कूड भायर काडली. काल जेन्ना तो इन्सिडंट जालो तेन्ना आमी आमची टीम प्लस फायर ब्रिगेड आनी NDRF आनी तसो डेप्युटी कलेक्टर बार्देस ते सगळे आमी स्पॉटर आशिल्ले सगळ्यांनी मेळून रातभर सर्च केली इवन 12-12:30 म्हळ्यार सर्च चालू उरले आमचे पूण ट्रेस जावना आशिल्ली. ताच्या नंतर आयज सकाळी आनी परते सकाळ 7:30 सुमार परती सगळी टीम हांगा येयली सगळ्यांनी सोदासोद केली जेन्ना NDRF ड्रायव्हर देंवले तांकां ती बॉडी ट्रेस जाली. आतां बॉडी वयर काडला आनी फुडली कारवाय चालू करता. जालो कसो काल एक 2 टू व्हिलर ऑपोजीट रस्त्यान येता ती डॅश लागली मागीर ती गाडी ऑफ द रोड तो पिका भितर पडलो आनी ड्रॉन जालो. येस आतां फुडलो प्रोसेस बॉडी व्हरतले बॉडी व्हरून आमी GMC कितें वळख मेळ्ळ्या सर तेजी आयडेंटिफाय मेळ्ळा तो आकाश विश्वकर्मा म्हणून 31 ईयर ओल्ड नेटिव ऑफ वेस्ट बंगाल. सो फर्दर इंक्वायरी चालू आसता. हम लोग को कल शाम में रात में 10:44 में SDM साहब का कॉल आया कि यहाँ पर जो है सो इस जगह पे एक घटना हो गया है जिसमें एक विक्टिम पानी में गिर गया है. हम लोग रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे. तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने यहाँ का सिचुएशन देखा. लोकल गांव वालों से पता चला कि इस पानी में मगरमच्छ है. तो इस वजह से रात में हम लोग जो है सो पानी में नहीं उतरे. ऊपर से बम्बू की सहायता से आसपास के लोग और फायर सर्विस वाले और उसके साथ हमने भी मिल के उसको कोशिश किया जितना तक प्राइमरी लेवल पे. उसके बाद फिर SDM साहब से बातचीत करने के बाद सर से ये परमिशन मिला कि सुबह 6 बजे से हम लोग पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे. तो फिर हम लोग सुबह 6 बजे हमारी पूरी टीम आई और जिस साइड में गिरा था वो लड़का उस साइड में हम लोगों ने पूरा खोजा लेकिन नहीं मिला. फिर दूसरे साइड में हमने दूसरा बोट उतारा उससे भी पूरा ढूंढा नहीं मिला. अपने तरफ से बोट के ऊपर से बम्बू की सहायता लेते हुए हमने पूरा प्रयास किया लेकिन जब उस प्रयास से भी विक्टिम हमको नहीं मिला तो उसके बाद फिर हमने अपने डीप डाइवर को उतारा जो कि पानी के अंदर जाके और बिल्कुल सतह पर विक्टिम को खोजते हैं.
तो फिर हमारा डीप डाइवर की सहायता से हम पूरे इस इलाके को, जहाँ तक बताया गया लोकल लोगों के द्वारा कि यहाँ पर ये गिरा था, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, वो पूरा हमने चेक करवाया, पूरा लाइन सर्च के माध्यम से। तो कम से कम डीप डाइवर को आधा घंटा तक वो पानी के अंदर सर्च करने के उपरांत ही उसको लास्ट में बॉडी पता चला, विक्टिम का पता चला, फिर उसको हम लोग बाहर निकाले। सर गोवा में इसमें हम लोगों के साथ लोकल पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने हम लोगों को बताते रहा सर इधर गड्ढा है, इधर पानी है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, क्योंकि हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था कहाँ पर कितना डेप्थ है। इसके लिए हमको लोकल स्थानीय लोगों ने मदत किया। बेळसाव वाठारात जावपी रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण प्रकल्पाक कितलीशीच वर्ष जाली थळावे विरोध करीत आसा। आता परतून ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करपाक लागल्या। या प्रकल्पाक लागून 20 घरांची पारंपरिक वाट बंद जाता। एम्ब्युलन्स, उजो पावलपी दळ आणि हेर आपत्कालीन सेवा या घरा लागसार पावची ना। देखून रेल्वे प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षीत पर्यायी मार्ग दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधिताकडेन केल्या। पुलीस येयले आनी म्हाका आतां 2 कुशीं काडले आनी तांकां वचपाक दिले। म्हणजे आमी अशी बेश्टी चलोंक जायना आमचे कडेन, आमी अशी तेशी लोकताय। हे पुलिसीने खाल जाल्यार आमी कुशीं सोराय मू वयताय आनी कितें कोतली। मागीर हांवें मुगे हेका फोन मारलो, वडिलां ते हें जाताय तेका हेका वडील तांकां हें केलें आनी ते सांगूंक लागो तांकां म्हणून हांव तांकां पळयताय। ते वासोणाचे पावना काय लोक हे आपल्यागे खोलीत रावले। सकाळी येयले आपल्यागे गायले ट्राक गायले तेंगे आयद्या पावले पयस आसता आमी हें केलोले आडायलोले। आमगे ही मोटर आहाय, आम दुयेंत आहाय, आमकां मोटर वचूंक जाय, एम्ब्युलन्स हाडूंक जाय अशी। म्हाका आतां 60 years जाली। मुगे डॅडी आहलो तो मॉन गेलो। आतां मुगे मामी आहा, आतां ती हुंच्यान हांव दोतोरागे वता म्हळ्यार आमकां हिंगा रस्तो ना आतां। ते आनीक सगळो वे ब्लॉक कोताय, हिंगा सगळे फातर भितर घालून सगळे वे ब्लॉक केल्या। आमी पयले हे सायडीन रस्तो आहलो आमकां, आमी वयताले इशी डॉक्टरागे बा हांव वतालो, डॅडी बिडी सगळ्या ते सायडीन वतालो। आतां म्हाका व्हरपाक मामी वता म्हळ्यार रस्तो ना, आतां आमी अशी वयताय सद्याक। आतां ते वे ब्लॉक केले जाल्यार म्हाका व्हरपाक ती मेळपा ना, जाणटी आहा ती चलोन बिलोन जायना। एक्झिस्टिंग रेल्वे आहा त्याच्या सायडीन हे आतां आनी डबल ट्रॅक जाताय आनी तो एक्चुअली म्हाका रोड एक्सेस इतलोच आनी कांय एक्सेस ना म्हाका। आतां सपोज कितें जालें, मुगे मामी आहा अबाउट 75 years old, भाव आहा तो सीक आसा तो, सो आतां ते सीक पडले जाल्यार म्हाका तांकां व्हरपाक कांय वाट ना। आतां हे रेल्वे ते बलास्ट घातले तेमी आनी ते म्हाका सांगताय तुका आपूण बायक वचपाचो वे दोत म्हूण, पूण ते इट्स अ लाय, ते फोटींग सांगताय। कित्याक म्हाका खबर आहा कितले रेल्वे एक ट्रॅक घालपाक कितलो स्ट्रेच जाता फातर ते, आनी थिंगा चलोन वचपा पासून वाट उरपा ना। ते 2 ट्रॅक येयले जाल्यार आमी कितें करून चलतली। आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे घर इतुले वायब्रेट जाता, सगळे क्रॅक्स येयले भितर आनी न्यू आहा तेकाय येयले, ओल्ड आहा तेकाय बी येयले। सो इफ आता एरोबल्स घातले कितको त्रास जातलो? हय ते जायते त्रास जाता आनी मोडो शकता न्हू, उरपा ना ते हेज्या। कुडचडेच्या बाणसाय आणि टांकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्यांच्या अवतिकायेक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधलो। पक्षाचे कुडचडेचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नागोरिये हांणी रस्त्यावयली फोणकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी दिल्या। रस्ते सारखे ना तरी लेगीत आंबेडकर चौकात AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केली। AI कॅमेरा घालच्या पयलीं रस्त्याचेर पयलीं नजर मारपाची चड गरज आसा। कित्याक हे कुडचडा वयले रस्ते, हे कुडचडा वयले टाकेकोडेस, किलामोळार, तेशेच भाशेन आमच्या मडगांवां, तेच भाशेन कुडचड्यार आमच्या हिंगा पाठींग ना।
पूण हे कांय चोयना आसतना हे कॅमेरा घालप लोकांक लुटपाची कितें तरी आमच्या मनां आसा काय कितें हांव सांगपाक सोदतां ह्या सरकारान गोंयकाराक काबार केल्ले आसा काबार केल्ले आसा ह्या सरकारान पूण हांव सांगपाक सोदता तें कितें अरे बीजेपी सरकारान मातशें चिंतपाची गरज आसा पयलें हे कॅमेरा बंद उडया कित्याक उडया हांव तेन्ना सांगता ह्या खड्ड्याक पळया ह्या खड्ड्याचेर नदर मारा दीस घाला अरे कितले जाणां हिंगा एक्सिडंट जावन ह्या जाग्यार पडत ताचे पांये मोडले आसा तांची तकली फुटली आसा हे चड फोटिंगपणाची गजाल न्हू सगळे लोक जाणा त्या भाशेन रातचे आमचे भुरगे कामाक वता हॉटलांनी ते रातचे हिंगा उदक बसता उदक बरें म्हणटा लोक वयता आपल्या सुसेगाद पूण एक फावटी कोर्टा इतले डीप आसा की ते एक पांये इतले पण धोपरे पासून बुडटा इतले व्हड ते खड्डे आसा खरें सिच्युएशन तशें आसा कुडचड्यार आज कुडचड्या सिच्युएशन कितें आसा तें सगळे लोक पळयता लोकांक दोळे मुखार दिश्टी पडटा हे फोंडकोल्ल्यांतल्यान रस्तो काडला काय रस्त्यांतल्यान फोंडकोल्या आयल्या ती म्हणजे ती कळना आज लोकांचे बॅकबोन मोडल्या गाडयो काबार जाल्या मिसकॅरेजीस जाल्या लोक हेल्थान सामके डिटेरिएट जायत आसा इतले आसून जर तर प्रशासनाक आनी ह्या आमदाराक जर तर ह्या नजरेक येना जाल्यार ही आमची दुर्भाग्याची कुडचड्यार आज म्हजे भाव विशाल बाबाक जर तर असो रस्त्यार बसपाक पडटा एक फोंडकोलाक लागून आज ताणें एकट्यान बसप न्ही खरें ताजे बरोबर आनी कमीत कमी 10-50 जाण तरी आसपाचे पडटात ताणें इनिशिएटीव घेतला तो आज रस्त्यार बसला कोणाक लागून आमकां लोकांक लागून आतां खरें एप्रिशिएट करता आनी प्रशासना कडेन मागता सरकारा कडेन मागता ताजे ह्या कश्टाचे ताणें पळय कितें त्रास घेतल्या ताका लागून तरी ते खड्डे पुरया टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव सुमेधा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर